आयज आमचं बऱ्यान माझ्या बापाय सारको हांव ताका मानतालो. आमचो परशुराम कोटकर हो एक्स-MLA पेडणेचो MGन जेन्ना आसलेलो तेन्ना म्हाका तेणी खूब सपोर्ट केल्लो त्या टायमार MGन आसलेलो आनी सदांच हांव ताका बापायचो मान दितालो. आयज खूब दूख दिसता आयज आमच्या मदें तो ना. देवान ताका बरें स्वर्गान ताका एक जागो दिवचो, कित्याक ह्या मनशान खूब बरें अशें आमच्या पेडण्याक लागून केल्लें आसा आनी सदांच तो लोकांच्या संपर्कान आसतालो. आनी खूब दूख दिसता म्हाका आयज आमच्या मदें आयज बऱ्यान बरो मनीस आमच्या मदें पेडण्यान ना जालो. आनी हांव तेंच्या सगळ्या फॅमिलीकूय ह्या दुखाक लागून हांव म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो. तशेंच आयज जे तेणी पेडण्याक लागून काम केल्लें आयज सगळे पेडणेकार ते हांगा जमलेले आसा तेज्या हेका लागून, सगळे तेज्या फॅमिलीच्या दुखाक लागून हांव सगळ्यांक हांगासर केल्ल्या बद्दल. तशेंच आयज MGन जे आयज तेणी कार्य केलें तें आयज कार्य पेडण्यानूय चालू आसलेलें तेज्या सपोर्टान. तशेंच आयज खूब दूख जाता म्हाका खऱ्यांनीच आयज खऱ्यान म्हाजो एक कोण फॅमिलीचोच ना जाल्ल्या भशेन दिसता. ताका लागून आयज जें घडलें तें खूब वायट घडलें आनी म्हाका सांगूंक ट्राय हें येयना, कित्याक जो आयज इतलो मानतालो तो मनीस आमच्या मदें ना. तो खूब दूख दिसलो. आयज एक पेडणे आमचो एक पेडण्याचो शिव म्हणपाक हरकत ना, कारण ज्या मनशान मोगो जिवंत दवरपाचें कार्य केलें एजॉन टुडे, तेंच्या सारक्या माणसा खातीर आमकां आयज एक उमेद आसलेली खंय तरी मोगो पक्ष फुडें व्हरचो. तेंचें कार्य जें आसलें तांकां दृश्टीक धरून आमी फुडें सरत आयिल्ले आनी म्हाका खात्री आसा तेंच्या खातीर बरेचशे पेडणेकर आनी संपूर्ण गोंयान एक आदर्श म्हणून एक ह्या हिशोबान फुडें लोक अशेंच जावतले. तेंची आयज जी कितें घटना घडली हें आमकां पेडणेकरांक खूब दुख्खदायक आसा. म्हाका एक हें आसता की सगळ्यांकच खंय तरी दुख्ख जाणवलेलें आसतलें. तेंच्या चिरशांती तांकां मेळची, बरें तेंचें तें वेवस्थीत जावचें, तांकां बरें फुडें जावचें, तेंचे फॅमिलीक तेंचें बरें तेंचें देवान लक्ष घालचें. आनी आयज आमी तेंचे ऋणी आसात. हांव तांकां मनासान आनी काळजांतसून पांयां पडटा. तुमकां आमी ऋणी आसात. तुमच्या फुडें आमी अशेंच नतमस्तक जावन फुडें कार्य करत रावता. परशुराम कोटकार हे एक ज्येष्ठ मोगो पक्षाचे आमदार आणि एक नेतृत्व आशिल्लें. पयले जेन्ना आमदार ते पर्यंत आज पर्यंत निश्ठेन रावले मोगो पक्षाचे. हांव तरी सांगूं शकता तर आज तर ह्या पेडणे तालुक्या आनी सभोवतीच्या हातूंत तर आज मोगो पक्ष म्हणून जो आसा तो त्यांच्या विचार श्रेणीच्यार आनी त्यांच्या भक्कम नेतृत्वा खातीर आशिल्लो जितो आसा. आज पर्यंत ताणें पेडण्याक शिव बरो तरेन जितो दवरलो आनी उबो दवरलो, बरो बराबरीचो दवरलो. हांवें ती पोकळी भरून काडपाचें खूब कठीण आसा आनी हांवें पेडणेकारांकूय आव्हान करता की ही पोकळी नव्या नेतृत्वान ही भरून काडची लागतली ह्या वाठारांतली. मांद्रे पेडणे हे जे मतदारसंघ आहा ते तांकां हांव श्रद्धांजली वता. तांच्या कुटुंबाक हे दुख्ख सहन करपाचें आनी ताचे कार्यकर्ते आनी ताच्या कुरबुड्डीचे कोण आसा सहनशक्ती देवान दिवची अशें हांव मागतां. सर एकच प्रश्न, तुम्ही जे फुडें व्हरचे अशें म्हणटा मोगो पक्षाचे, आयज तुमचे कडेन मांद्रे मतदारसंघ आनी पेडणे मतदारसंघांतल्यान जी दारोलकर हे मोगो पक्षाचे आमदार आसात, सो ते हे फुडें व्हरतले काय? करूंक जाय ते किंवा कोटकारा बरोबर खूब असंख्य कार्यकर्ते त्या विचारश्रेणीचे आसा, मोगो पक्षाचे विचारश्रेणीचे. त्यांनी हे कार्य फुडें व्हरचें जिता बरोबर अशें आमकां दिसता. आमी आमचो सहकार्य हें आसतलें, पूण गरज आज मोगो पक्षाची खुबशी भासता लोकांक आनी त्या खातीर हें कार्य फुडें व्हरप आनी कोटकार बाबान ती खरेंच राखून दवरून फुडें व्हेल्ली. मतभेद जरी असले पण पक्षा खातीर तो तटस्थ सारकी सरळ भूमिका
घेतालो आनी थंय तो आपले हेवटेन तेवटेन पळयनाशिल्लो हें आमी तेच्या हेतूंतल्यान पळयल्लें. देवान त्याच्या आत्म्याक शांती दिवची आणि म्हाका दिसता असो एक बॅकबोन आयज पॉलिटिकल कॅरियर जाता पॉलिटिक्सान तो फाटल्यान म्हाका बॅकबोन तो आसलो आनी एडवायजर गायड करतालो. सो आयज खूब वायट दिसता आयज तो आमच्या मदीं ना. थँक्यू. पेडण्याचे गेले आमदार आमचे मोगो पक्षाचे तशें आमी भायसर म्हणू शकता की राजकारणांतले एक गुरू म्हणून, कारण हांवें कारकीर्द पळयली MLA सदांच हसत निस्वार्थी आनी म्हाका दिसता याद जाता तांकां ऑफरी येयल्ल्यो मदीं पण ते तिचे झिडकारून एक निश्चित पक्षाचेर रावन पेडण्यान आपले जो कारकीर्द आसली कारण बरेपैकी लोकांक ज्या पद्दतीन मदत करपाक जाय त्या पद्दतीन मदत करता. म्हाका आनी एक गत जाता की जेन्ना सरपंच आशिल्लो हांवें पयलें दुकान घातलें 32 वर्सां जाली आनी आतां सरपंच म्हणून ताका सांगपाक गेलो एनओसी जाय न्ही उतरां अजूनय याद जाता की म्हाका म्हणपाक लागलें एनओसी जाय तसली दिता ह्यो आपूण तुजे सोबत करता आनी पेडण्यात घेतले तुमचे सोबत तेन्ना फाल्यां कोणें केलें धाड आनी इतके मोठ्या मनाचे मोठ्या कर्जाचे आज गेले त्या भितर खंय तरी एक आदर्श एक घालून गेले. हांव देवा लागीं इतकेंच मागता फॅमिलीक तूं वचोवच्या शक्ती दिवची आनी तेच्या आत्म्याक शांती.